देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां सगल्यांक मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. आयचें पयलें वाचप बारुकाच्या पुस्तकांतलें आनी लुकाचें शुभ वर्तमान. धीर घेयात, देवाक उलो मारात, तो तुमचो उगडास करून तुमकां पावतलो. बारूक 4 वोळ 27. आयज आमी नियाळाक घेतल्या ती वोळ बारुकाच्या पुस्तकांतली. बारूक आपल्या पुस्तकाचे सुरवातेकूच इस्रायल परजेन आपलो अपराध मानून घेवन केल्लें व्हड कोंतीचें मागणें घालता आनी त्या उपरांत कोंतीबोरीत परजेक धीर गोठाय आनी बोरवांचो दिवपी उलोवपां घालता. इस्रायल परजेन देवा आड पातो केलें, आपली चूक वळखून घेतली. जालें तें जालें, आतां परजेन धीर घेवंक जाय आनी देवाचे काकलुतीक उलो मारूंक जाय अशें बारूक शिकयता. तो तुमचो उगडास करून तुमकां पावतलो अशें सांगून बारूक दया दाखोवपी देवाच्या काळजा सवें परजेचीं काळजां ओडटा आनी देवाचेर खोल बोरवांचो ताणें दवरूंक तांणी करचें अशें सांगता. आमी मागणें करता पूण देव म्हजें मागणें आयकना. हांव मागतां तें म्हाका देव दिना अशेंय म्हणून आमी साबार पावटी देवाचेर शीण करता. हांव मागतां तें मेळना जातूच म्हजें मागणें निर्फळ अशें समजून आमी मागणें करचें सोडून दिता आनी हे भाशेन देवा आनी आमचे मदें आसलेली सोयरीगोत तोडून उडयता. बारूक सांगता ते भाशेन धीर घेवन देवाक उलो मारूया. तो फावो ते घडयेर जरूर आमकां पावतलो आनी फावो त्या मापान आमकां दिवन दादोस करतलो असल्या बोरवांशान भरून दिसपोटी आमी प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक आमकां शिकय. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी गोठाय. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळसोर पवित्र राव, खुशाल राव.